जिणेचे वाटेर आपल्याक ज्या लोकांकडल्यान मार्गदर्शन मेळटा, ज्ञान मेळटा ताका आमी गुरू मानतात आनी हाकाच लागून गुरू पौर्णिमा मनयतात। आख्ख्या विश्वा वांगडा गोंयांतूय गुरू पौर्णिमा मनयली। तशेंच करमळी हांगाय गुरू पौर्णिमा जाली। आयडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। माझो गुरू आशिल्लो अब्दुल हमीद फरुकी। त्याचे संपूर्ण म्हणजे लायफ आससर हांव तेजे बरोबर आसतालो कॉलेजीन जाल्या नंतर। आनी त्या गुरून म्हाजें कितें केलें की एक वर्सा पयलीं 2 वर्सां पयलीं म्हाजे कडेन कांयच घेनाशिल्लो कळ्ळें। जेवण आपलें जेवण दितालो, इवन कप सुद्दां म्हाजे धुतालो। मागीर काडले आनी 5,000 रुपया म्हाका दिले। कळ्ळें, तूं म्हाजे कडून कधी पयशे घेत ना, आनी दिलां इतलें आनी पयशे खंयचे मुद्दम म्हाका दिले। आनी जेन्ना हांव परते हांवें मागीर 2 म्हयन्यांनी परते व्हरून दिवपाक गेलो। हे पयशे तूं दिले तर म्हाज्या घरा येवं नकोस अशें म्हाका दिसता उदाहरण आसचें ना। इतले ग्रेट गुरू आसता आनी ते सामको शांत आसतालो। कळ्ळें, जें कितें हें हांगा हांव बसला कळ्ळें ते सगळे गुरूचे। गुरू कितलो महान आसता, देवाक सुद्दां फटयलें जाता, देव माफ करतलो, पूण गुरू फटयशात कोणूच माफ करता ना। गुरुपौर्णिमा आपण आज साजरी करतो, पण असं लक्षात येतं की एक काळ असा होता की गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने गुरु आणि शिष्य यांच्यामधलं अतूट नातं त्याचं दर्शन व्हायचं। पण सध्या गुरुपौर्णिमा खऱ्या अर्थाने ही परंपरा टिकवून ठेवली आहे फक्त संगीत क्षेत्रामध्ये। अन्य क्षेत्रामध्ये इतक्या निष्ठेनं श्रद्धेनं गुरुपौर्णिमा नाही केली जात। स्पिरिच्युअल जे लीडर्स असतात ते सोडले तर अन्य शिक्षण याच्यामध्ये अन्य ज्या विद्येचं दान विविध प्रकारची विद्या तिथे जातात, तिथं अशी ही परंपरा आता टिकून राहिलेली नाही। पण या संगीत क्षेत्रामध्ये काम करणारी सगळी मंडळी या ठिकाणी या क्षेत्रामध्ये अजूनही ही गुरु शिष्य परंपरा खूप चांगल्या पद्धतीने टिकून राहिलेली आहे। ही अत्यंत आनंद देणारी अशा प्रकारची गोष्ट आहे।